नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन अटल सेतू पुलावेलो डांबराचो तशेंच कॉन्क्रिटाचो लेयर काडून कंपनीच्या खर्चान परतून डांबरीकरण करतले। भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान विधानसभेत जाप दिल्या। अटल सेतूचेर IITचो अहवाल आयिल्लो आसा। द डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड अजून सोंपूंक ना। ह्या काळात कंपनी कडल्यान हे काम करून घेवपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। अटल सेतू आणि कॉन्क्रिटीच्या रस्त्यावयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। कॉन्क्रिटीच्या रस्त्याक 6 म्हयन्या भितर वेऱ्यो गेल्यो तरी कसो असो प्रश्न हळदोणेचो आमदार कार्लोस फेरेरान विचारलो। तशेंच विरेश बोरकार, रुदल फर्नांडीस, आलेक्स सिक्वेरा आणि मायकल लोबोन लेगीत प्रश्न उपरासले। There are cracks on the concreting, and I had asked this question: the reasons for these cracks appearing on the concrete roads and the measures adopted to rectify the problem. Answer dilo to rigid pavement quality control. Quality concrete does have micro and macro cracks due to shrinkage, temperature variations which are in permissible limits. Micro cracks are attended by crack and joint resealing with flexible sealant. Well, asle tumche kaam asat tena substandard. You are admitting that there is substandard work. How can you have roads, concrete roads, rockade 100 महिने जायनापासून crack जातात? आयज तुम्ही पळयता कालापुरच्यान वयता आसतना ते ब्रिज ओव्हरब्रिज आसा आनी सकयल्ल्यान जो आमी सर्वीस रोडाच्यान वयता आयज थंय दुधसागर कशें उदक वता थंय आयज पायपलायन कांय घातलेली ना आनी पावसांत खूब प्रॉब्लेम जाता आनी बायकान कोण वयता तांकां चड प्रॉब्लेम जाता। तशेंच जे सायन बोर्ड्स आसा, सायन बोर्ड्स ते भोपाळची एक कंपनी आसा ते येता रातचे लायता आनी सायन बोर्ड्स लावपाचे आसता ते 100 मिटर पयस लावपाचे। आतां आमी वयता शिरगांव वयता जावं आमी कुरका वयता विलेज वयता, डायवर्जन आसा, डिफरंट डायवर्जन्स आसा। आयज ती डायवर्जन आसा ते सायनेज बोर्ड्स आसा जावं मार्किंग बोर्ड्स आसा ते फुडें लावपाचे आनी थंयच लायल्या। दॅट एंटायर IITचो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट येयला, जे कन्सल्टंट काडला वो आनी कितें आसा तो IIT रिपोर्ट ऑलरेडी येयला। मंथ ऑफ नोव्हेंबर तो आख्खो टार काडून इन द स्कोप ऑफ द ब्रिज, in the scope of the contractor, L&T जे कॉन्ट्रॅक्ट करता the entire tile will be removed आणि त्यांनी एक मुदी एक लेयर घातलो तोय is told advised to be removed and it will be retarred again the entire stretch at the cost of the contractor. So this is an assurance which I am giving. Project पुराय complete जावंक ना, okay? आमी the defect liability period with their cost आमी complete जो आसा पळय न्ही हो project complete करतले. That's all.